माय मोगाचो येवकार मनीषा जाधव सुरेख पळयाचे हेडलायन्स। खणकाम आणि खेळा मैदानाचेर तापली मुळगाव ग्रामसभा। खण व्यवसाय दीस रात चालू जाले साभार निषेध। थळाव्यांनी उक्तायली तिडक। पीसीपी कायद्याच्या कलम 39A आड खर निषेध चालूच। आझाद मैदान झाला जुजाचे मैदान। विधानसभेक उरल्यात फकत 10 दीस। सरकार कलम 39A काढून उडयतली, लोक पळयतात वाट। धर्मापूर शिर्ली ग्रामसभेत शेतात येवपी पेट्रोल पंपाक विरोध। पयलीच जाल्या तपासणी, आम्ही रावचे ना ओगी, लोकांनी दिल्या शिटकावणी। आणि आताची कोंकणी खबरो विस्तारात। सरकारी कार्यालयातल्यान ओढून काढलो, मनीस हाताळणी केल्ली आणि आता उपोषणाचेर। गोय आपल्या वेचून आयिल्ल्या प्रतिनिधींकडेन अशें वागतात काय? पीसीपी कायद्याच्या कलम 39A आड निषेध करताना सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकाराक जबरदस्तीन भायर काढून उडयले। उपरांत आझाद मैदान झुजाचे मैदान जाले। विधानसभेक फकत 10 दीस उरल्यात। सरकार आयकतले काय परिस्थिती चड खर जातली, वेळच सांगतलो। पीसीपी कायद्याच्या कलम 39A आड रातभर निषेध केल्ल्यान सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकाराक पीसीपी कार्यालयातल्यान पुलिसांनी ओढून काढल्या। उपरांत गोंयांत राजकीय वादळ सुरू जाला। ही तरतूद वादग्रस्त जमनीच्या वाठारात बदल करपाक सक्षम करता, गोंयच्या नाजूक पर्यावरणाक धोको निर्माण करता आणि फुडल्या उदकाच्या संकटाचो धोको निर्माण करता, अशें कार्यकर्ते म्हणटात। आझाद मैदानार व्हड प्रमाणात बळगे दाखयले। पाले शिरदांव आणि गोंयभरातले निदर्शक जमले आणि पुलिसांच्या कारवायेक वेचून आयिल्ल्या प्रतिनिधीचो मनीस हाताळणी अशें म्हणत कलम 39A बेगोबेग रद्द करपाची मागणी केली। काल कितें जालें ते एक सर्टिफिकेट म्हणून मनान दवरूंक जाय। एक आमदारान कसली चूक आशिल्ली तेजी, तो लोकां पासत झगडपाक गेलो। तेगे पर्सनल डेव्हलपमेंट कांय नाशिल्लें थिंगा। तुम्ही तेज वांगडा गेल्ले थिंगा, तेका ऑर्डर नाशिल्ली बायसोर म्हूण पुलिसीन तेका धरून जोरोवन हाडलो आणि ते स्टेअरकेसाचे, बेश्टे जमनीचे न्ही, स्टेअरकेसाचे डेव्हलपमेंट म्हूण येता म्हूण आमी गांवकार आहात, ते गोंयकार आमगे घर आहात कितले वर्साचे, आमकां उदो ना। तांकां 24/7 उदक मेळटा। हे भायले येतात आणि आम शिकयतात कितको गोंय चलोवपाक। आमगे भाटां खातात आणि आमकां भायर काडटात। विरोधी आमदार एकचारान उभे राहून पुलिसांची कारवाई आणि वादग्रस्त दुरुस्ती ह्या दोनूय गजालींचो निषेध केलो। पीसीपी मंत्री आसा, ताणे एक काल स्टेटमेंट केलो। ताणे सांगले की 70च्यान आपूण 45,000 लोक हाडटा म्हणटा तो। आम्ही गोंयकार 15 लाख आसा, 15 लाख 45,000 म्हणल्यार फक्त 3%। जर तर सगळे गोंयकार जर तर एक झाले जाल्यार 97% या विश्वजीत राण्याक फेस करचे पडटले। 97%। राष्ट्रीय पक्षाचो भाग जावन लेगीत गोयच्या विरोधकांनी एकवटीत जावंक जाय आणि गोय पावंड्यावयल्या युतीक तेंको दिवपाक दिल्लीतल्या पक्ष फुडारपणाचेर दाब दितलो अशें आमदार वेंजे वियेगशान सांगिल्ल्यान राजकीय उतरात चड भर मेळ्ळो। वय तेन्ना आम दिल्ली पार्टी, आम आदमी पार्टी दिल्ली पार्टी, काँग्रेस दिल्ली पार्टी सगळे दिल्ली सांगिल्लो आम जॉइन जाले। बट दॅट विल नॉट स्टॉप अस फ्रॉम मेकिंग शुअर दॅट द अलायन्स हॅज टू हॅपन। दिल्ली पार्टी जॉइन जाल्लो कित्याक न्हय, आमदार आहलो दिल्ली पार्टी बरा आहा, आम आदमी पार्टी बरा आहा। हांव आनी क्रूज आमगे पार्टी सांगतले आणि वी विल मेक शुअर दॅट द अलायन्स विल हॅपन। जोडी जोडी आम आदमी पार्टी आमगे दोगांगे आयकना जाल्यार आम स्टेप घेवपाक फाट सोडपाक। मजगती आरजीपी अध्यक्ष मनोज परबान कितें म्हटले ते पळोवयात। हांव मागता दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीतले जे लिडर्स आसा तांकां कोणाक दिसता की युनिटी जावपाक जायना, आरजीची आयडियोलॉजी सारकी ना जाल्यार ओपनली सांगा आमकां अलायन्स नाका म्हणून, घुवणोन आन्सरां दिवं नाका। हांव मागता दोन्ही पॉलिटिकल पार्टीचे MLA हांगा आसा त्या दोघांकडे सगळ्यांकडे मागता की तुम्ही तुमचे पार्टी लिडरशिप आहा तांकां बेगीन सांगा हे अलायन्स करा म्हणून।
जाता तितले बेगीन सीट शेअरिंग करा, आमकां चड आशा ना. आमी हांगा व्हडले चीफ मिनिस्टर आमकां जावपाक व्हडले आमकां खास ना. ते करपाक येयल्ले जाल्यार कितले करोड करून आमी त्यांच्या वांगडा बीजेपी वांगडाच वचपाचे. विधानसभा अधिवेशनाक फकत काय दिसून येल्यात. आझाद मैदानाचो संदेश मोठ्यान आनी स्पश्ट आसा. स्क्रॅप 39A. पूण आतां व्हडलो प्रस्न उप्रासता जेन्ना निषेध बळजबरीन जाता आनी वेचून आयिल्ल्या प्रतिनिधींक कार्यालयांतल्यान ओडून व्हरतात तेन्ना मतभेद जातात काय दबाव जाता. गोवा 365 खातीर लेन्सी मिनेसीस आनी ओमकार देशप्रभू. नार्वे दिवचल न्हंयचे देगेर आशिल्ल्या मसनभूंय मोडपाची प्रस्तावना करपाचो दिवाडे आंकडो आनी भोंवतणच्या वाठारांतल्या लोकांनी खर विरोध केलो. तुमचो प्रकल्प तुम्ही करात, पूण आमची मसनभूंय आसा त्याच जाग्यार आसूनी. आमकां कायदो आनी सुवेवस्था हातात घेवपाक लावू नकात. तांणी सरकाराक शिटकावणी दिली. मसणभुयेन लोकांक निमाणे संस्कार करपाची सुवात आसून फाटल्या कांय वर्सां सावन न्हंयचे देगेर सोबीतकाय करपाच्या कामाक लागून मसणभुयेन परिणाम जावपाक लागिल्ल्याचे थंय उपस्थित आशिल्ल्या लोकांचे म्हणणे आसा. आमची मसणभूंय स्थलांतरीत करपाचो यत्न करूं नाकात. लोक हट्टाक पेटल्यात. तशेंच हे संबंधितांनी तांकां विश्वासान घेवंक नाशिल्ल्याची तांणी खंत उक्तायली. ट्रॅव्हले दिवाडे नार्व्या आमचे ओल्ड गोवा रायबंदर मुड्डी वाशी हे सगळ्यांक ही स्मशानभूमी लागता. आणि ही कितक्याच पुर्वजा काळ म्हणजे कोणाक खबर ना, आमचे आजे पणजे कोणाकूच खबर ना त्या काळाची स्मशानभूमी. जाल्यार आयज ह्या प्रोजेक्टाक लागून ही स्मशानभूमी काडटा म्हणून सांगता. आमकां प्रोजेक्ट येयल्ल्या व्हडले कांय ना, प्रोजेक्ट येवचो डेव्हलपमेंट जावचे सगळे जावचे, पण जो आमचो अधिकार आसा, जो पुर्वजांचो अधिकार आसा, तो अधिकार आमकां जावो. तेंच्यांनी प्रोजेक्ट करूं, तेंच्यांनी जाय ते करूं, पूण ही स्मशानभूमी हांगासरूच आसूंक जाय. कारण कित्याक आमच्या जाणट्यांनी तांकां खबर आसलेलें की स्मशानभूमी दर्या कुशीकूच आसूंक जाय. कित्याक तेजे त्यो विधी करता न्हू, त्यो विधी सोमत्यो दर्यान घातल्या उपरांत हांगा कांय घाण जायना. आमी बाकीच्यो मशानभूमी पयल्या वयर आसता पूण भोव खूब घाण आसता, पूण ही मशानभूमी अशी पुर्वजांनी तेंच्यांनी खूब तकलेर विचार घेवन ही मशानभूमी हांगा दवरलेली. तेजें कारण हांगा घाण जावंक जायना, कोणी येणाऱ्या लोकांक हांगा घाण दिसूंक जायना म्हणून ती ही तर तेन्ना आमचे जाणटे आसलेले पळय तितके तांकां तकली नासली आनी तितके ते हे नासले. पूण आयज आमचे कडेन खूब जाण शिकलेले आसा, व्हडले व्हडले डॉक्टर आसा, एडवोकेट आसा, सगळे आसा. इतके एडवोकेट डॉक्टर आसून तर आमी ही मशानभूमी हांगसरली खचोड दुसरे घालूंक दिली जाल्यार येणाऱ्या काळान आमची पिढी आमकां खूब ब्लेम करतले. पूण आमी सगळे गांवचे सगळे लोक आयज एकठांय जाल्या की ही स्मशानभूमी हांगसरूच जावंक जायी आनी हांगसरूच आसूंक जायी. मशानभूमी आमी हांगसरली काडूंक दिवचे ना. आमी मशानभूमी काडटा ते दिसा आमी हांगा न्हिदतले, आमी मेल्यार उपकारता, आमी गेल्यार उपकारता, पूण आमच्या भुरग्यांक आमी त्रास जावंक दिवचे ना. ही हांगर आतां जी तीर्थस्थळ हांगर नार्वे तीर्थस्थळ म्हणटा हांगर, आनी ही मसण आमची हांगर मुर्डी, वाशीर, वाणजुव्या, रायबंद्रा, ओल्ड गोवा, आखाडा हे सगळे जाण हांगर आपली डेड बॉडीज घेवन हांगर आमी लासोवपाक येता हांगा. आनी ही पुरातन काळा पासून ही मसण आहा आमच्या हांगर. आनी हो प्रोजेक्ट एक येयल्लो आहा हांगर, तितून ते गंगा घाट आरती म्हणटा. ती गंगा घाट आरतीक आमचो कसलोच कोणाचोच अपोज ना, खंयच्याच गांवाचो अपोज ना. आमकां फक्त इतकोच अपोज आहा जी आमची हांगा ही मसण जी पुरातन काळा पासून जी हांगर आसलेली आनी इतके दीस पळय, इतकी वर्सां, इतके सेंच्युरीज म्हणटा ताका, हांगर पळय जे कार्य चालू आसलेलें ते आयज बंद पडपाच्या स्थळार येयल्ले आहा. ते डेमोलिशन करता आमचे. आमी पुलीस कंप्लेनूय केल्ली आसा आनी आमी सीएमा कडेन पावयल्ली. हो इशू आसलो पळय तो MLAकूय पावयल्लो, हांगल्या लोकल MLAक. आनी आमी जे पळय आमच्या तरेन जी कितें प्रयत्न केले तेवूय केल्ले आसा. ही जागा जमीन कितें आसा पळय ती टोटली एंटायरली आमच्या हे पळय जे आमी नांवां घेतल्या, आखाडा, जुव्या, वाणजुव्या, वाशीर, मुर्डे, हे सगळ्यांच्या नांवार आमी कायदेशीर आहा आमच्या हेजेर. सो आमकां कसलोच कन्सेंट घेयनासतना, आमकां कसलेंच इन्फॉर्मेशन दिनासतना हांगर हो प्रोजेक्ट तेंच्यांनी चालू केल्लो आसा. आनी ते आमकां हांगरसून भायर मारूंक सोदता. ही मसण काडून हांगर तेंचो व्हडलो बिल्डर लॉबी येवन व्हडले प्रोजेक्ट हांगा हाडूंक सोदता. तुमी हाडा, कितें करता तें करा, पण आमच्या हांगर अस्तित्व पळय जें आहा तें आमचें काडूं नाका. हीच हांव सरकारा कडेन मागणी मागता आनी CM प्रमोद सावंत सरा कडेन मागता, हांगलो प्रेमेन शेट सरा कडेन मागता की आमकां तुमी सोदो नाका. ही आमकां तुमी जगपाक तर दिना तुमचो सरकार, एटलिस्ट आमकां जळपाक तरी ही जागा आमची शिल्लक आमकां दवरा. आमकां त्रास करूं नाका की तुमचो प्रोजेक्ट तुमी करा, आमकां कोणाकूच ऑब्जेक्शन ना, पण आमची मसण आहा त्याच जाग्यार आमकां दिया. हे सगळ्या गांवच्या लोकांचे मागणे तुमचे कडेन मागता मिडिया तर्फे. कित्याक हो इशू मसणडेचो, मरणाचो, म्हूण तुमी कोण फुडाकार घेवचे ना हें आमकां खबर आहा. तेन्ना आमकां तुमी प्रवृत्त करूं नाका.
लॉ अँड ऑर्डर बिघडून लावू नका बेश्टीच. हांगा रिलिजियस कसलोच लफडे जावंक जायना हे तुमकां रिक्वेस्ट करता. आनी जिम्मेदार फक्त तुमी आसतले. जो प्रोजेक्ट तुमी जो घेतला हातीन पळय तो तेन्ना आमकां कन्सेंट करा, आमची कितें आहा ते विचार विमर्श करा आनी तेज्या नंतर ते स्टेप घेया. आणि आमचे पिढ्यान पिढी हांगासर येयल्लो आसा. आमचे कितलेक पयलींच्या पिढयेचे हांगासर थडगी आसा. ही आर्किओलॉजिकल सायट आसा. 200 वर्साच्या पयलींची थडगी आसा. हांगासर लागीं बांदकाम खंयसरूच करपाक मेळना. आनी ही पवित्र अशी स्मशानभूमी आसा ती तशीच दवरची. तेका कोणें हात लायलो जाल्यार हो प्रोजेक्ट सुद्दां बंद करपाक आमी फाटीं रावचे ना. ही आतांच शिटकावणी ह्या सरकाराक दिता. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आणि अरुण नाईक. घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. आयच्या मुळगांव ग्रामसभेत खणकाम आनी खेळा मैदान हे मुखेल 2 मुद्दे मुखार आयल्यात. खण वेवसाय दीस रात चालू आसा. कितलेशेच निषेध करूनय समस्या सोडपा खातीर संबंधितांनी कांयच करूंक ना. हाका लागून लोकांनी दिसपट्टी जीण विस्कळीत जाता असो थळाव्यांनी हुस्को उक्तायलो. मुळगांव कितलोसोच तेंप जालो खणकामाचो विशय लोकांक सतायता. ते भायर खेळा मैदानाचो प्रस्न अजून सुटूंक ना. खेळामुळे फकत कागदार आसा. सुवातेर अजून कसलेच काम जावंक ना. थळाव्यांनी खंत उक्तायली. पंचायतीकडे वेदांतर मागलेली मायनिंग एनओसी मागल्या त्यांना येईल तुमच्याकडे वेदांतर तू कॉन्ट्रॅक्टर नमस्कार. आयज आम्ही 3 महिन्यानंतर परत ग्रामसभेक बसलेले आणि विषय हो हायलायट करपाचो म्हटल्यार मायनिंग विशय. मायनिंगेचे आमकां तेंच्यांनी आमी तेंच्या कडेन 15 पॉयंट्स दिल्ले, बट तेंच्यांनी आमकां अजून मेरेन एकूय फुलफील केल्लो ना. सो आतां आमी ग्रामसभेक ठरयलां की ह्यान फुडें जे आमचे मेजर 2 आसा, 2च आमचो मेजर आसा, बाकीचे आमी लोकांच्या हिताक लागून आमी ते मागीर डिस्कस करतले. भितरले 2 जे आसा मेजर डिमार्केशन जर जायना, डिमार्क जर हे 40 जर जायना जाल्यार आमी सगळे लोक रस्त्यार येतले, मायनिंग ही बंदूय करतले आणि आमी आतां की एक मिटींग घेवन ठरयतले की जे सेशन आसतले असेंब्ली सेशन थंय वचपाची आमी आतां तयारी करपाची येवलेले आसा. एक जाले डिमार्केशन, सेकंड ही नायट शिफ्ट. आतां 12थाची भुरगीं जी लोकांनी आमकां जे जे सांगलां की त्या भुरग्यांक बाबड्यांक तेंच्यांनी न्हीज जी पळोवंक ना, चालूच आसा. आमचे काय आमी आमदाराकूय सांगले, सगळ्यांक सांगून पयलें. आमदार आमी 1-2 फावटी आमकां हेल्पूय केला ना म्हणना, बट आतांची परिस्थिती अशी आसा, 12थाची एग्जाम सोंपत येयल्या, 10थाची येता आनी भुरग्यांक सामके जे सांगूं शकना हांव तुका की त्या भुरग्यांचो फ्युचर कितें आसतलो. जर तांकां न्हिजूय मेळना जाल्यार अभ्यास जावं आनी बाकीच्यो गोश्टी कश्यो जातल्यो हे आमचे कडेन साध्य ना. तेका लागून आमी आतां एक मेजर असो इश्यू घेतला की मायनिंगूच नाका आमकां. जो पर्यंत आमचे सॉर्ट आउट जायना तो पर्यंत मायनिंग ही आमी बंद करपाची सारको ठाम निर्णय घेतलेलो आसा. आयज आमची मुळगांवची ग्रामसभा जाली हांगासर 22 तारीख. आत्तां काबार जाल्ली आसा ग्रामसभा. ग्रामसभान एक आमी 6 म्हयने पयलीं एक आमी प्रश्न मांडलेलो की आमकां मुळगांवच्या ग्रावंडा विशीं. सो त्या ग्रामसभेक अशे खुबशे गजाली डिस्कस जाल्ले की आनी एक डिस्कशन जाल्लें त्या ग्रामसभेन की 6 म्हयन्यांनी आमकां ती रिटर्निंग वॉल आनी टॉयलेट संडास बांदून दिता अशें. बट आयच्या तारखेक थंय कांयच जावंक ना. Our panchayat body has completely failed, and now what they have shown us that a blueprint of the new layout of the ground. So त्या लेआउटान जी कामां पयलीं जाल्ली आसा तीच कामां हांगा हितून मेन्शन केल्ली आसा. आनी आतां एक वे फॉरवर्ड म्हणून तेंच्यांनी आमकां एक कमिटी करपाक सांगल्या आनी कमिटी सगळ्या 7 वॉर्डांतले 2-2 मेंबर आसून ते ग्रावंड आतां कसो जातलो तेचेर विचार करपाचे आसा. बट जे सरपंचान डेप्युटी सरपंचान पंचांनी लास्ट मिटिंगेन जे सांगलेले रिटेनिंग वॉल बांदून दिता आनी संडास आमी बांदून दिता, जे कितें पेंडींग वर्क आसले जे कंप्लिटेड सर्टिफिकेट जे दाखयल्ले ते आयज तेंच्यांनी पुरेपूर फेल जाल्ले आसा. ते तेंच्यांनी कांयच करूंक ना. त्या बद्दल हांव एक उलोवंक मारता गव्हर्मेंट ऑफिशलां कडेन की तेंच्यांनी हेजेर जबाबदार एक्शन कितें ते घेवपाची. ठीक आहे. सो आयज ह्या मिटिंगे उपरांत so they have not kept, since they have not kept their word, okay, so I'll be writing the official complaint letter to Director of Panchayat, Vigilance and all the related big authorities to investigate in this matter. तो डिमार्केशन
आनी आमी तांकां सांगलेलें कितें रिजनल प्लॅन 2021च्या हेच्या प्रमाणे तुमी जे डिमार्केशन करूंक जाय जेणे करून बफर झोन मेंटेन करी सारको आमकां तुमी सांगता तेजेर आमी रावचे ना आमी सांगला रिजनल प्लॅन 2021चो जो आसा पळय तेजेर तुमी रावोंकूच जाय आनी दुसरो म्हणजे आमचो डिमांड आहा तो स्ट्रिक्ट डिमांड म्हणजे नायट शिफ्ट बंद जावंक जाय तेज्या नायट शिफ्टी खातीर गांवांत सगळो प्रॉब्लम जाता आवाज सावंड पोल्युशन जाता भुरगीं आयज इस्कॉलाची आसा ती रातची शिकोवंक अभ्यास करूंक पावना हो मेन आमी हायलायट केल्लो आसा आनी हेजेर कितें जर सॉल्व जायना जाल्यार आमी नोटीस बीन आनी कांय ना डायरेक्ट आमी मायन वचून बंद करतले आनी आमचो इशू प्रॉब्लम आसा पळय तो सॉल्व करपा खातीर आमी सगळे मुळगांवचे ग्रामस्थ एक जावन आमी हो इशू सॉल्व करून घेतले. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि अरुण नाईक. धर्मापूर शिर्ली ग्रामसभेत दिगाबान शेतात येवपी पेट्रोल पंपाक विरोध केलो. हाचे पयलींच तपासणी जाल्या त्या शेत जमनीचेर कसली लँड फिलिंगाचे काम जाले जाल्यार ते ओगी रावचे नात अशेंय लोकांनी सांगले. सीझेडएमपी येवजणेत जायत्यो न्हंयो आनी जुवे काडून उडयल्यात आनी ते येवजणेत दाखोवंक जाय अशेंय लोकांनी सांगले. तो पेट्रोल पंप सांगात दिवपाना तो लोकांक सांगा तितलो कित्याक आमगे दिगाबान रिवर पडे आहा टायडल रिवर आमगे बुरपणासावन वचपाची रिवर ती टायडल इफेक्ट आहा तो तेमी सीझेडएमपी प्लॅन पडे आहा तेजेर काडून उडयला तो काडून उडयलो तो आमी नोंदणी हाडला एमएलएच्या आमी ऑल्सो हे नोंदणी हाडला की ही लो लायंग फील्ड एरिया सदां वता आनी सीझेडएमपी प्लॅनाचेर हॅझर्ड लायन मार्क केलो आहा सो आमी चिटकावणी दिताय कोण ते पडे हे आहाय कोण ट्रक ओनर्स कोण पड आसात तांकां आमी चिटकावणी दिताय आमी सांगना म्हणा काय वी विल टेक स्ट्रिंजंट एक्शन अगेन्स्ट यू ऑल तुमी तरी थिंगा कितें डंपिंगा येयत आनी जेन्ना आमकां कोट आमी गांवांतूच रावताय आमी पावतले आनी आमी तुमचेर स्ट्रॉंग एक्शन घेतले मागीर गुन्यांव कोनाकाय आनी अशी तशी धांवन थ्रू इन्फ्लुअन्स कोणाक हेगे मनीस तेगे मनीस आमकां सांगूं येना काय आमकां ते हेगे तेगे मनीस लागना आमकां गांव लागता गांवांत तुमी तयार तुमी गांवांत तुमी येच न्हू तुमी पयली म्हायती घेयाय गांवाचो स्टँड कितें आहा प्रोजेक्टाचेर ट्रक ओनर्स हांव क्लियरली सांगता पयशे मेळटाय म्हूण हें वचनाका ते पयशे आमी तुमगे कोर्टान व्हरून तुमकां जाम करून दवरतले मागीर आमी सांगना म्हणा काय मागीर देर इज नो कॉम्प्रोमाइज. ग्रामसभेत रेझोल्युशन कितें घेतलें मागीर? रेझोल्युशन घेतला दॅट वी रिजेक्ट दीस प्लॅन लो लायंग फील्ड हॅझर्ड एरिया आहा तेका लागून ऑन द कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन आनी हिंगा सदां उदक जाता सो पंचायतीन सांगात दिला आनी आमी मागला तेमकां तेमले बॉडी मिटिंगे रेझोल्युशन घेवन इमिजिएट मेजर्स घेवन कलेक्टराक टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंट्स जी परमिशन इश्यू कोताय फॉर लो लायंग पॅडी फील्ड फिलिंग्स तेमकां बरोवन ते सगळें बंद करता. सैमाची आणि वाठाराची नासाडी जाता ते काम जावपाक जायना. थळाव्यांचो सल्लो घेनासतना कसलीच येवजण करची न्हय अशें सगळ्या अधिकाऱ्यांक पत्र करतलो अशें वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वान सांगले. लो लायंग एरिया शेतांत एक पेट्रोल पंप येता अरावंड 23,000 स्क्वेअर मिटर ते एरिया कितें आहा ती आनी ती फिलिंग जाल्लें जाल्यार तांकां आख्खे थिंगा डिजास्टर जातलो म्हणटा सो तांकां तो पेट्रोल पंप तेमी ओपोज केल्लो आहा सो अजून पासून ती फायल म्हाका मेळना सो सर्वे नंबर तेमी दिल्ले सो हांव कलेक्टरा कडेन TCP कडेन इन्फॉर्मेशन काडलें तांकां एक लेटर करलो कित्याक ह्या पेट्रोल पंपाचेर रामापूर सिल्ली पंचायताचो ऑब्जेक्शन आहा थिंगा लोकांचें ऑब्जेक्शन आहा. थंय रिवरय आसा ती सदां CZMP प्लॅनाचे दाखयली ना ती दाखयली ना म्हणटा ते आतां दिगाबान म्हणटात बिल्डरूय इनवॉल्व आहा म्हणटा ते कित्याक दाखयलो ना तेंचो तो डावट आहा कितें आयलंड आहा ते आयलंड दाखयलो ना म्हणटा ते सायडीन उदो आहा तेंय दाखयलो ना म्हणटात सो हे सोगटे कितें मिस्टेक आहाय त्यो रेक्टिफाय करपाक हांवें तांकां सांगलें एक मिटींग घेतलें सगळें नोट करात आनी एक सबमिशन दियात म्हणा आनी तेन्ना न्यू प्लॅन 2019 ड्राफ्ट प्लॅन कितें आयला तेजें आमी तें इम्प्लिमेंट करता. सर सद्याक थंय फिलिंग करपाची प्रोसेस स्टार्ट जातलो तेजेर तूं तेजे पयलीं तेज्या पयलें फाल्यां कलेक्टराक आनी TCPक एक लेटर करता हिंगा फिलिंगा परमिशन दिलां जाल्यार तें बंद करता आनी असेंब्ली बी इश्यू करता असेंब्लीक सगळे तेंचे कन्सर्न्स आहाय त्या असेंब्लीक आमचे 6 मार्च स्टार्ट जातली सो तेन्ना हे इश्यू हांव रेज करता. रिवर्स साल आमकां आमी सगळे सॉल्ट वॉटर वचून एक फावट रिवर्स साला उदक चाकोन चोय कितें जालें इट्स नो लॉंगर सॉल्ट वॉटर इट बिकम नाव स्वीट वॉटर ते उदक बंद जाता जाकली म्हणटात नायेतारान ते सामकी ऑलरेडी रेवन्यू विलेज वयले वन ऑफ द एटलीस्ट दॅट सिवेज वॉटर लेट देम बी विथ देम बाय वी शूड टेक दॅट सिवेज वॉटर 100% तुम्ही एक्सेप्ट केले आणि एक कामयाब बिल्डर कोण तो कामयाब बिल्डर आमगे
गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गावकार आणि वैष्णवी साळगावकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. मोरजी उर्मल बागवाडान आयोजित केल्ली तिसरी गोंय आनी सिंधुदुर्ग टेनिस बॉल क्रिकेट सर्तीत मोक्ष 11 पेडणे पंगडान जैत मेळयले. JMSR हरमलाक हार खावची पडली. याच मैदानार इंटर मोर्जी सर्तीन KV स्ट्रायकर मोर्जी जैतिवंत जालो आणि उर्मलबाग वाड्यान आयोजित केल्ले सर्तीन उर्मलबाग मोर्जी उपविजेता थारलो. मोक्ष 11 पेडणेच्या गौरव सावळ देसायाक मॅन ऑफ द सिरीज फावो जालो. माझं नाव कवरेज देसाय. उर्मलबाग बॉयज उर्मलबाग बरो टुर्नामेंट ऑर्गनायज केल्लो गोवा आनी सिंधुदुर्ग हेच्या पंचायत म्युनिसिपालिटी. तितून आमी विनर जाल्ले आहा. मोक्ष 11 पेडणे आनी मॅन ऑफ द सिरीज मेळ्ळेले आनी आमची टीम बरी खेळ्ळी. बरो हे केल्लो टुर्नामेंट बरो ऑर्गनायज केल्लो. थँक्यू म्हणटा. गोवा 365 खातीर गौतमी गावकार आणि अरुण नाईक. फुडल्या 7 दिसाच्या अदमासा प्रमाण चढावत तापमानात काय प्रमाणात वाढ जातली, खर उष्णताय जाणवतली देखून भलायकेची खासा जतनाय घेवची हवामान विभागात सल्लो दिला. सोमारा नितळ मळब आणि उष्ण दीस अणभवपाक मेळटलो. सकाळी आणि सांजे काय प्रमाणात थंडसाण आसतली जाल्यार दनपारा उष्णताय जाणवतली. चढावत तापमानात वाढ जाल्ल्यान उष्ण दीस अणभवपाक मेळटलो. सोमारचे तापमान 36 ते 23 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. नुस्तेमाऱ्यांक खासा शिटकावणी दिवंक ना. खर उष्णताय घेवची भलायकेची जतनाय. सुके हवामान, नितळ मळब, चढावत तापमानात वाढ. सोमारचे तापमान 36 ते 23 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगा चोपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.